वळवय खारीवाडा हांगसर दिलीप शेट आणि संतोष नायक हांच्या घरार व्हड रुखाचो खांदो पडून दोन्ही घरांक बरेंच लुकसाण जाला। अशा तरेची हानिकारक झाडां आसा ती बेणपाक पंचायतीक आदार दिवचो म्हण वळवयचे प्रभारी सरपंच निळकंठ नायकान मागणी केल्या। RDX गोवा खातीर वळवयच्यान महेंद्र गांवकर। वळवय हाळीवाडा हांगा दिलीप शेट आणि संतोष नायक हाज्या घरात एक मोठे व्हडलें झाड पडलें। परवा एक खांदो पडलो आणि काल एक सकाळी खांदो पडलो। त्या खांद्यान तांकां बरेचशे लुकसाण जाल्लें आसा आणि जी ही झाडां आसा पळय हांगा व्हडली व्हडली झाडां ती मारपाक आमकां गव्हर्नमेंटान कितें तरी हेजेर सोल्युशन दिवचें। हेजी व्हडली झाडां पंचायत आमी तर वळवय पंचायत आहा ती गरीब पंचायत ती मारूं शकना, इतको फंडूय ना पंचायती कडेन। आमकां हेजेर आमच्या MLAन कलेक्टरान हेंचेर विचार करून ही झाडां मारपाक आमकां परमिशन दिवचें। आयज तेंचे पयल्यार आयज जवळ जवळ हांगा 20,000 हांकां लॉस जाल्लें आसा। जे संतोष नायक आनी दिलीप शेट हांकां लॉस जाल्लें। हे झाड जें आहा ते केन्नाय पडों शकता, ते डेंजर। हे जे व्हडले झाडां ते झाड पडलें जाल्यार हांगा 5-6 घरां तरी वयतलीं सामकी म्हणून। हेजेर जाता तितके बेगीन गव्हर्नमेंटान येवन पळोवन एक्शन घेवची आणि ती आमकां मारून दिवचें हें हांव सांगता गव्हर्नमेंटाक। अशी आमकां खुबशीं एप्लिकेशनां येता, आमी तांकां परमिशन दिता जे भाडकार आसा भाडकार तांकां थोड्यांक दिना, मारूंकूच दिना आनी थोड्यां कडेन NOC व्हरतात ते आमचे कडल्यान, पूण थोड्यांक शक्य ना, इतके पयशे झाड मारपाक पयशे खूब लागतात, ते शक्य जाल्ल्या कारणान ते तशेंच सांडटा। थोडे जाता ते मारता, थोडे मारिना। प्रोसिजर म्हणल्यार हांव येवन ह्यो वायर तुटलेल्यो तांकां हाडून तेंचे कडेन वायर ही इलेक्ट्रीक वायर आहा ती जॉयन करून घेतली आणि मागीर फायर ब्रिगेड वयल्यान फायर ब्रिगेडून काडून जे कितें पडलें झाडां ती क्लीन करून दिली तांकां आणि तेंचो एस्टिमेट करून ते गेले।